मोक्षदा एकादशी सक्कड एकादशी तुले एक महत्वपूर्ण एकादशी म्हणजे नाव मोक्षदा एकादशी त्याचे पालन केल्यारी वैकुंठ प्राप्ती जातं म्हणून सांगून दवरलं असं. अनेक नाव असतं वैकुंठ एकादशी म्हणून. सक्कड करून दक्षिण भारतांतू व्हडले व्हडले मंदिरांतू व्हडलो महोत्सव झाला खाली वैकुंठ एकादशींतू. आणि त्या दिसा महत्व होणार त्या दिसांतू कृष्णानं अर्जुनाक गीत सांगितली. काहीच आमगेल टॉपिक असं ऍडव्हेंट ऑफ गीता. दशम स्कंदांतू अध्याय असं ऍडव्हेंट ऑफ कृष्णा त्याच्या मागेरी ऍडव्हेंट ऑफ गीता. ताजी मागशी एक व्हडली पार्श्वभूमी असा. तशी एक दृष्टीन पळयल्यारी अर्जुनाक गीता सांगचे काय अगत नाशिले. अर्जुनाले व्याख्या केल्या आर्य म्हणून. आर्य म्हळ्यारी तांका मनुष्य जीवनात तुले प्रगती मूल्य प्रोग्रेसिव्ह व्हॅल्यूज ऑफ ह्युमन लाईफ कोणा गोत असतं तांका आर्य म्हणतात. अर्जुन सर्वश्रेष्ठ आर्य. ताका पुरा आध्यात्मिक तत्व पुरा गोत असं. पण ताका निमित्त कोरून कृष्णानं आमगेल खातीर गीत सांगितली. तांतू त्या महान भक्ताली शरणागती आणि नम्रता दोन्ही देख पडता. कितें म्हळ्यार तो भ्रमांत गेल्लो तागेलें मन पुरा सैर बैर जाल्लें कसन करचें म्हण कळ्ळी ताका धनुश उबारूं जायनी अशी पुरा दिसता. म्हगेल चर्म पुरा उज्ज लागल्या म्हणटा जातस म्हाका हातान तू धनुष धरूं जायना मग कसं म्हणून कळना आता कसन करचें आनी कसन करचें नच मग कसं नाही गोत्तू ना आता म्हाका माते म्हगेल कुंभ जाला अशें म्हणटा न्ही आमी. तशी एक अवस्था करून ताका गीता ज्ञान प्राप्त करचे खातीर एक पात्र करून दवरला. आणि ताका पात्र मात केलेलें सांगिल्लें आमकां सगळ्यांक सांगिल्लें देवान आमकां सांगचे खातीर ताका निमित्त केल्लेलें. तर ताची काणी अशी आसा सगळ्यांक गोत आसा. पण आमी आमगेल्या आत्मशुद्धी खातीर दत्ता वळे अपस ते पार्श्वभूमी चर्चा आमी कोरका. महाभारतांतू आमकां गोत आसा की महाभारत म्हळ्यार महायुद्ध. तांतू पुरा जगत्यांतू कितली जैन आशिल्ले क्षत्रिय जैन ते पुरा एक बलराम सोडून पांडवा पार्टी आसा ती नातल्यार कौरवा पार्टी आसा ती. अर्जुनालो मामू मधुरराज शल्य तागेल्या सावत्र अम्मालो भाऊ माद्रील भाऊ मधुरराज शल्य तो येते वाटेरी लायक सत्कार आनी कोरून तागेले पुरा मन जिंकून ताका पॉलिटिकली ट्रॅप करून ताका तागेल पक्षांत घेतला. आई येत्ता आशिल्लो साऊथ इंडिया दाखवून येत्ता आशिल्लो मद्रास दाखवून पांडवा पार्टी जॉईन करचे खातीर. पण वाटेरी दुर्योधनान पुरा ट्रिक आनी करून ताका लायक सत्कार करून अशी करून दवरला की ताका ना म्हणचे जायनी. मागीर ते पुरा जाल्ले मागीर कृष्णा आनी अर्जुन येवन भेटला मामू कसन जाल्लें म्हूण सांगच्याक. तेन्ना कृष्णान सांगिल्लें वडना जाता ते सांगा खातीर जाता जाल्ले ते सांगा खातीर जाल्ला. त्या खातीर तूं केन्ना कर्णालो सारथी जावन बात पळय तेन्ना ताका तूं सूतपुत्र म्हणून आपोवका. प्रतिपंथा सांगताना तागेले नीतिमत्ता तागेले धैर्य पूर्ण करचे खातीर तुवें सूतपुत्र कर्ण म्हणून आपोवका. तेन्ना ताका भारी दुःख जाता आनी तागेलें मन उद्विग्न जाता. अशी एक ताका सेव दिल्ली आनी सांगलें वडना बा तूं तांगेल पक्ष आसल्यार कांय वडना. ही वॉज अ महारथी. अशी पुरा मस्त दिग काणी आसा. कोण कशी खंयचे पक्षांत तूं गेल्ले ती खंयचे दुर्योधनाक वाटू कोण गेल्ली ती पांडवा वाटू कोण आयली ती
अशी व्हडली मस्त दिगी कहाणी आसा. परंतु पुरा राजनीती आसा. ताचे मागीर पुरा जगत्यान तू कितले राय आशिल्ले, कितले क्षत्रिय आशिल्ले, पुरा डिवायड जावन ते दोन पक्षांतू जाला. पण कोणी घरल्या पैसे तंतू एक बलराम मात त्यांनी बलराम आणि विदूर त्यांनी मात्र पिलग्रिमेज केले तीर्थयात्रा करची खातीर. त्या खातीर अर्जुनाकाचे काही भारी उत्सुक आशिल्ले कोण कोण आस म्हणून पळोवका म्हणून. सेनयोर उभयोर मध्ये मिगेल रथ घेवन आम्ही कुरुक्षेत्रा भितरी मग पळोवचें आसा. कोण कोण युद्धा खातीर आयल्या ती धर्मक्षेत्रा कुरुक्षेत्रांत तू कोण आयला म्हणून पळोवच्याक पटेला. आणि धर्मयुद्ध असं म्हणून ते धर्मयुद्ध करूक कुरुक्षेत्र म्हणून ताजे ताका सिलेक्ट केला की धर्म थंय कुरू रायानं मस्त वर्सां फुडें मस्त वर्सां पिढे तपश्य केला थंय पवित्र भूमी धर्मभूमी. त्या खातीर कृष्णानं सांगितलें की हांगा युद्ध करूं का, हांगा धर्मयुद्ध आसता माय म्हणून धर्मयुद्ध करूं का धर्मक्षेत्रांत. तशें निमित्त धर्मक्षेत्रांत युद्ध निर्णय केले मागीर पुरा जण 7 अक्षौहिणी सैन्य ह्या बगलेना 11 अक्षौहिणी सैन्य त्या बगलेना. आणि 11 अक्षौहिणी सैन्य खंय आसता तांतू जगत्यांतू ताका कोणेय वध करूं जायना अशी भीष्मदेव आसा सेनापती जावन. जगत्यांतू कोणाकय वध करूं जायना अशी द्रोणाचार्य आसा. तांतू कर्ण आसा महारथी कर्ण. तांतू दुर्योधन स्वयं आसा महारथी शकुनी आसा. आणि 100 कौरव आसा ती अशी पुरा महान महान महारथी तांतू आसा तेने. आणि पांडवांतू 7 अक्षौहिणी सैन्य मात्र आसा आणि 5 अगेन्स्ट 100. म्हळ्यार कसनय गणित केले री खंयचेय गणित केले री जगत्यांतू अशी कोणय क्षत्रिय ना तो भीष्मदेवाक युद्धांतू वध करच्याक ताका शक्ती आसा अशी कोणीय ह्या जगत्यांतू युद्ध करताल ना. भीष्मदेवा वयस तशी ताका इच्छा मरणा वरदान आसा. आणि 180 वर्ष प्राय तेन्ना युद्धा वेळारी तितली प्राय जाल्ले मागीर ह्या जगत्यांतू कोणय अशी तरणाकुंटो क्षत्रिय ना तागेलो तूं युद्ध करच्याक तागेलें सामर्थ्य आसा अशी कोणय ना ह्या जगांतू. अशी सेनापती मागीर विजय खंडीत आसता गेलो. आणि तो केन्नाय ना म्हूण लायक तेन्नाय द्रोणाचार्य आसा. सगळ्यांक ताणें युद्ध कौशल्य शिकयला, छात्र धर्म शिकयला, शस्त्र अस्त्र शिकयला. तोय तांगेले बगलेन आसा. अशी पुरा अवस्था आसतना ह्या जगत्या विचारा दृष्टीनं पांडवांक युद्ध विजय जावचे खातीर कसनय चान्स ना. कसनय तांतू कसनय तुम्ही लॅक केले री जगत्या विचार केले री फ्रॉम मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू तांकां युद्ध जिखचे कसनय चान्स ना. आणि ताजे भितर अनेक गंमत जाला. कशी गंमत जाला एक दिवसू कृष्ण तागेल्या शयनगृहांतू न्हिदोन आशिल्लो. तेन्ना अर्जुन आणि दुर्योधन ताका भेटचे येता. ती अर्जुन मागीर येता आणि दुर्योधन फुडें येता आणि कृष्णाल्या उश्या लागीं येवन बसता आणि पांया लागीं येवन अर्जुन बसता. आणि थोड्या वेळान कृष्णाक न्हीद सोडून जाग येता तेन्ना सुरवेक अर्जुना पळयता आणि निमगेता की कशाला आयलो आता युद्ध जावचेंच न्हय त्यामुळे तुम्ही खंयच्या पक्षांतू तुम्ही भाग घेता ती खंयचे बगलेन तुम्ही येता ती म्हणून आम्ही आयल्या ती. ओ दुर्योधन तू आयला वे ओ लायक जाला. आता धाकले भावा अधिकार पुढे आस न्हय ताणें सूर्य दिवंक का धाकले भावाक चान्स सूर्य दिवं का. तर कृष्ण सांगता की हांव हो युद्धांतू शस्त्र धारण करना. सुदर्शन चक्र कौमुदकी गदा शारंग पाणी धनुष्य ते पुरा हांव काय घेना. अजय अस्त्र म्हगेले कंचने हांव घेना. हांव शस्त्र बिना घेऊन मात्र येवचे अशी येवचे हात सोडून येवचे. आणि एक बगलेन मेगेल पट्टू मेगेली नारायणी सेना 1 अक्षौहिणी 1 अक्षौहिणी सेना. ताजो अर्थ कसो न्हय नारायणी सेना म्हळ्यार तांकां कोणाकय मारूं जायना अवध्य सेना. तांतुल्या एकय मनशाक यादव सेनांतू एकय मनशाक
जगत्यान तुला कोणय योद्धा भीष्मदेव मारस जायना, नॉट पॉसिबल. अशी एक बघले ना हांव आसा शस्त्र असं घ्यान अशी, आणि एक बघलेन मेगेली नारायणी सेना असा. तुम्ही आता कसं जावका म्हणून निर्णय करत. अर्जुना पळय दुर्योधन तो दाखलो ना तुगेलो, ताका सुरे चान्स दिवका. तर अर्जुन म्हणता की पळय म्हाका तुगेल्या नारायणी सेनेन तू इंटरेस्ट ना, म्हाका तू जावका. पण हांव शस्त्र घेना वडना, शस्त्र घेना तरी वडना. म्हाका तुमगेल आश्रय जावका, तुमगेल साय जावका, तुमगेल सत्संग जावका, तुमगेल वट्टू म्हाका राबून युद्ध खेळचे आसा. दुर्योधन मनान म्हणटा पिस्सा नंबर 1 ताका चॉईस दिल्ले आशिल्लो, ताका ताणें नारायण सेना घेवत आशिल्ले. आता राजनीतीपूर्ण पॉलिटिकल दुर्योधन कसं म्हणता पळय तू सान भाव न्हय, तू कसं मनाचे तू घे पडना बा, तुगेल संतुष्ट जावका तुवें बाकी वरले फुडें हांव घेता, तू सुरे तुका जावका ते चॉईस करून घेव येता. मनान म्हणटा असं की मूर्ख नंबर 1 आणि भारी खुशी जावन नारायणी सेवेन घेऊन वता. तर ती नारायणी सेनाही तांगेल बघिल्ली आसा, कोणीय जिवंत ना म्हणलें सकड वध जालें म्हणलें, पण नारायण सेना वध जायना आणि तांणी सगळा वध करता ती अशी तांगेली अवस्था आसा. त्या दृष्टीनं महाभारत युद्ध पांडव तांगेले जिंकता ती म्हणून कोणाकय सांगचे जायना, इम्पॉसिबल. अशा अवस्थेन तू अर्जुनाका कुतूहल आसा की म्हाका पळोवचें आसा युद्ध करचे खातीर कोण कोण आयल्या ती, एक पंत पळोवन घेवया कोण कोण खंय खंय राबले म्हणून, फायनल रेकॉर्ड करता म्हणून. तातूंत एक नियम आसा, युद्ध सुरू जावचे फुडें एक अनाउन्समेंट आसा. पळय आतां लास्ट मोमेंट कोणाक मना आसा की पक्ष बदल करता म्हणून, तेणे आतलो बदल करूं येता, हांगाची सही वच येता, थंय दाखोवन हांगा येता. तेन्ना कौरवांतलो एकलो विकर्ण म्हणून तो पांडवा बगले आयला. अशें केन्ना जाता, इट हॅपन्स इन द मटेरियल वर्ल्ड. आणि मागीर अर्जुनान केन्ना त्या रथ मध्ये घेवन केन्ना पळयलें पळय, तेन्ना अर्जुनाक भारी बेजार जाला. ताणें भीष्मदेवा पळयला, द्रोणाचार्याक शस्त्र घेवन पळयलें, सकडांक भावंडांक पळयला, कझिन ब्रदर्स पुरा नमुन्या भाव सकड लेखताले, मामू बाप्पा पुरो तांतू आसा ती. ह्या बगलेन तू आसा ती लेखताल पुरा पुरा कुटुंबची न्हय, दोन्ही कुटुंबाची एकाड तेकाडची मेळ्ळी कुटुंबाची लढाई कुटुंबांतू आसा, भायर लढाई ना. भायल्या मनशांनी येवन तांणी तांकां सहाय केल्लें आसा, लढाई कुटुंबांतुलीची, सकड कुटुंबांतुले, ह्या कडचे आणि त्या कडचे दोन्ही कडचे जे आहा पुरा कुटुंबातले. ताका एकदम भारी वैराग्य आयलें तेन्ना की हांकां पुरा जाणांक मार न्हू, हांगेल पुरा जाणां वध कर न्हू, हांव राय जावचें, म्हगेल भाव राय जाता, कोणा उठून राज्य भोगचे ते, कोणा दाखोवचें आमगेलें ऐश्वर्य, ती भरम कोणा दाखोवची. ताजे पशी जंगला वचून संन्यास घेवन हातान तू पात्र घेवन भिक्षा मागेल सांग, अशी पुरा विंगड नमुन्याचे सहकारण दिला. हांगा मारली मागीर हांगेल बायले पुरा विधवा जाता, विधवा मागीर समाजान तू वर्णसंकर जाता आणि ताजे मागीर समाज भ्रष्ट जाता. आणि भावंडा मारून ते पाप करून ते राज्य प्राप्त करचे, ते राज्य भोगचे कोण ते पाप करून स्वीकार केलेले, ग्रहण केलेले, प्राप्त केलेले राज्य ते कशी भोगचे. आमगेल्या धार्मिक आध्यात्मिक मनाक ते सहन जायना. अशें जाल्यार कशें जाचें म्हणून ताजी पशी ते युद्ध न केलेलं सांग, युद्ध रद्द केलेलं सांग, खंय वचून भिक्षा मागेल सांग, नाका ते पाप करचे. सगळ्यांक दुःख देऊन, सगळ्यांक बायलांक विधवले करून आम्ही राय जावन राबचे आणि ऐश्वर्य भोगचे पुरा समन्ही. परंतु गंमत म्हळ्यार प्रथम अध्यायान तू पुरा सांगिल मागीर अर्जुनान लायक करून शास्त्र संदर्भ देऊन लायक करून कारण सांगला, शास्त्रोक्त कारण सांगला. पण त्या शास्त्रोक्त कारण सांगिल मागीर ताका मना समाधान ना की हांव सांगेल सम्म की चुकिले की बद्द की फट्टी ते करचे की नाका करचे म्हणटा गोतना. इतले पुरो सांगून जालें मागीर दुसऱ्या अध्यायान सुरवेक मस्त श्लोक आसा, ताणें सांगता तो म्हाका आतां कसं करचें म्हणून कळना, हांव सकट सांगला मस्त मस्त व्हड वस्तू, म्हाका युद्ध कोरगा की युद्ध कोर नाका की कसं नाही कळना. आता म्हगेलें मन पुरा भ्रमित जाला, संमोहित जाला. आता हांव शिष्यस्तेहम स्यादिमाम त्वाम प्रपन्नम. आता आमगेले
दोस्ती आणि बाप बाबा म्हणून पुरा कैद जावका आणि पुरो आणि हांव शिष्य जाता आणि तू गुरु जावका आणि म्हाका त्या गुरु पदारी बैसून आता मार्गदर्शन कोरका अशें म्हणून सांगला. ही भगवद्गीतेली पार्श्वभूमी. गीता सूर करचे खातीर आशिल्ली पार्श्वभूमी. तातूंत एक मस्त गंमत आसा. 18 अध्यायांतू सुरवे अध्यायांतू कृष्णा विषय कृष्णाल्या मुखकमलांतू कसनय संवाद ना. अर्जुनान मात उलोवचें. थोडे संजयान सांगला, बाकी पुरो अर्जुनान सांगिल्लें आसा. हांव अशा खातीर करना, त्या खातीर करना, ह्या खातीर करना, त्या खातीर करना, ह्या कारण त्या कारण अशें म्हाका दिसता, तशें म्हाका दिसता, अशी पुरा विस्तृत सांगून दवरलें आसा. ते थंय कृष्णान तोंडसवणी शांत करून राबलें आसा, आयकता आसा. कितें मागीर हांव केन्ना सांगता पळय, हो ग्लास आसा आनी तूं म्हाका तूं उद्दा आसा, म्हाका आतां उद्दा सोडून दूद पिकोवंक मना आसा. केदो तूं उद्दा आसा पळय, तेन्ना तें दूद आनी तूं घालचें जायना. त्या उद्दाक रोखून ग्लास खाली करता. ताचे मागीर तूं दूद येता आनी कसं जावं येता. पण केदो तूं उद्दा आसा तेन्ना थंय कसनय येवची साथ दिना. तर अर्जुनाल्या ग्लासान तो मस्त पुरा भोर नाशिल्ले. ते खाली केले शिवाय कृष्णाक दिवच्या कसन जायना म्हणून कृष्ण शांत आसा. तेन्ना ते पुरा खाल जाता आणि अर्जुनाक मना येता की आता तूं दूध घाल का. तेन्ना कृष्णानं स्मितहास्य करून उल्लूजा सुरू केला आणि कसं म्हणलंय, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामी ताम धर्म सम्मूढ चेता. वळवळे उतर सांगितलं असतो पण तू सांगितलं उतर पुरा कार्पण्य दोष म्हळ्यार कंजूष, मानसिक कंजूष दिसत. वळवळ शास्त्रोक्त उच्चार म्हणून उतर पुरा शास्त्रोक्त दिसता, पण त्या मानसिक दौर्बल्य मानसिक कार्पण्य ताचे बरोबर लक्षण असते. गतासून गतासूंश्च नानु शोचंती पंडिता. व्हडलो पंडित जाऊन तू मस्त मस्त उलयत आसा, पण तू उलयलं पुरा मूर्खत्व लक्षण. कोण पंडित आसा पळय तो केन्नाय जिवंत व्यक्ती आणि गेल्लेली व्यक्ती ताजे खातीर दुःख करना. आणि तू पंडित जावन उलयत आसा, पण तांगेल येवचो मृत्यू विचार करून आता तू दुःख करता आसा. तुका ह्या गोतना की युद्ध जावचे फुडें सगळ्याला मृत्यू जाल्लो आसा. तुका निमित्त जावन तो मृत्यू जावका म्हणून तुगेले कर्तव्य आसा त्या पुरा विसरून तू नाका जाल्ल्या नाका जाल्ल्या वस्तू विशयी तू दुःख करता आसा. म्हणून अशी म्हणून पुरा गीता सुरू जाल्या. आता अर्जुनाक तशें पळयल्यार दिसता आमकां रे, अर्जुन तो इतलो श्रेष्ठ पुरुष, आर्य पुरुष, ताका इतलें कोत्ता हांवें, तागेलें कर्तव्य ताका कोत्ता हांवें. ताका पुरो कोत्ता तसं. पण कृष्णाली व्यवस्था आमकां सगळ्यांक गीता आयकुचें मेळका. हे परमोच्च शास्त्र आमकां गोत्तू जावका त्या खातीर कृष्णान ते व्यवस्था केलेली. आणि कोणाक तू सिलेक्ट करता ती कोण शरणागत भक्त आसा पळय ताका तांणी सिलेक्ट करून तो रोल दिवचे आसा. आता भीष्मदेव सगळ्या पाशी महान भक्त आसा, तोवय 100% शरणागत आसा म्हणून ताका विपक्षांत दवरला. कित्याक तरी की भीष्मा वट्टू असल्यारी, भीष्मा प्रमाणे असल्यारी, भीष्मा मणके असल्यारी, श्रेष्ठ व्यक्ती असल्यारी असत्य पक्षांतू ताणे अगर पक्ष घेतल्यारी तागेले मृत्यू सर्वनाश निश्चित आसा. हे जना कोळका की तुम्ही भीष्मदेव असल्यारी, भीष्मदेव जावन असत्य पक्ष घेतल्यारी तुमगेल सर्वनाश निश्चित आसा. हे जनाक कोळका म्हणून भीष्मदेवाक देवान शरणागत भक्ताक भीष्मदेवाक त्या पक्षान तू पार्ट घेवचे खातीर संदेश दिल्लो आसा. असत्य पक्षान तू कोणय गेल्यारी, अधर्म पक्षान तू कोणय गेल्यारी तागेल सर्वनाश निश्चित आसा. या जना कोळका म्हणून भीष्मदेवाक थंय दवरला. तो परम भक्त देवाला. तागेल देवार मस्त मोग आसा, पांडवार मस्त मोग आसा, सकट कडेन मोग आसा. पण देवाक या जगत्याक मस्त पुणा शिकोवचें आसा. त्या खातीर सकट महत्वपूर्ण मनशांक विशिष्ट पदारी दवरून युद्ध करचें म्हणून निर्णय घेतलेलो आसा.
आणि ताजी मागीर त्या मोह अवस्थेवर दाखवून संभ्रम अवस्थेत दाखवून हांव युद्ध करना, म्हाका नाका युद्ध, म्हाका राज्य नाका, म्हाका राय जेवचो ना, म्हाका कसरय करचें ना, म्हाका युद्ध करचें म्हणून राज्य भोग घेवचे कसं इच्छा ना अशें म्हणून धनुष सकाळ दवरला. हत्ता दाखवून निसोरून वचून सकाळ दवरून तो बसलो रथान. तू राबून युद्ध करता म्हणून तो सुरू जावच्या टाइम जाला तेन्ना धनुष्य हात दाखवून निसोरून हात पाव कडकडेन रथान तू वचून बसला. आता हांव युद्ध करना, म्हाका करूं जायना म्हणून. तेन्ना थंय संजयान सांगचें आसा धृतराष्ट्राक रनिंग कमेंट्री. अर्जुन बेजार जावन बसला काही धनुष्य आणि फकत धनुष्य आणि बाण सकाळ दवरून रथान तू बसून बेजार करून रडतच दिसता. धृतराष्ट्र भारी खुश जाली. वा भारी खुश जाली. सकडा पाशी आमगेलो व्हडलो प्रॉब्लेम आशिल्लो पळय तो आतां सॉल्व जाला. आणि संजय सांगता असं की कृष्ण ताका कसं की सांगता असं काही कसं की सांगता असं तर धृतराष्ट्र म्हणता कशाला सांगतो तो कृष्णाक कसं अगत्य बसलो नव्हतो युद्ध कैद झाल्या म्हण असं मेगेल पुत तांकां राज्य योग प्राप्त जावचे टाइम झालेलं असं म्हणून तो बसला. बसू ताका सांगा बसले ताणे कृष्णा कसं अगत सांगचे. पण संजय सांगता असं कृष्णाक कसं सांगता असं आणि तो लायक करून ऐकता असं प्रश्न नेमकीता असं हगरोगर तागेले बेजार उण जाता असं. आणि मागीर पुरा गीता कैद जाल्लो मागीर संजयान सांगला की आता अर्जुन अपास धनुष्य घेऊन राबला बशिला उठान राबला धनुष्य हाता घेऊन युद्धात तयारी राबला. तेन्ना धृतराष्ट्राक भारी बेजार जाला. अरे आम्ही आता अनायास युद्ध जिंकिले आशिल्ले हागेले कसान कृष्णान सांगेल म्हणत ना. त्यावेळी त्यानं ऐकला पुरा कारण संजयानं पुरा सांगेल असता का कसान कृष्णानं अर्जुना सांगला त्या संजयाने ऐकला आणि धृतराष्ट्राने ऐकला. परंतु अर्जुनानं त्या पुरा नम्रतेनं शरणावस्थे जाऊन भक्त जाऊन ऐकलं असं आणि द्वेष भावना मनात दवरून धृतराष्ट्रानं ऐकलं असं. त्यामुळे धृतराष्ट्राक ते कसं नाही कळणी. कसं म्हणला कृष्णानं भक्ती से मी सखाचे येते रहस्यत येत उत्तमम. कोण मेगेल भक्त असं कोण मेगेल्या बुट्टू फ्रेंडशिप असं मेगेल प्रती तक्क भावना असं मित्रा भावना असं तांकां मात्र हे रहस्य कळचे नातल्यार ऐकून हे रहस्य तांकां कळना. द्वेष मनोवृत्ती विरोध मनोवृत्ती विद्रोही मनोवृत्ती तांचो कोप असं आणि कामवासना असं आणि दुसऱ्या प्रती वाईट भावना असं त्या मनशांक भगवद्गीता केन्नाय कळचे साध्य ना. आमकां ह्या 700 श्लोक आसा ती 700 श्लोकास 18 अध्याय आसा ती आणि सुरवे अवस्था अशी आसा म्हाका युद्ध करच्या ना हांव युद्ध करना आणि एंड कसं आसा नष्ट मोह स्मृतीर लब्धवा. आता मेगेल मोह नष्ट जाला मेगेल पुरा ज्ञान म्हाका अपास प्राप्त जाला आणि आता करिष्ये वचनम तव तुम्ही सांगेल तशी हांव करता. तर प्रभुपादान सांगेल असं की कोणाक गीता कळल्या हे आमकां कशें कळटा कसं प्रूफ असं की या मनशाक गीता रहस्य कळला म्हणून पुरा मना गेला कशी म्हणून. ताणे म्हणका करिष्ये वचनम तव केन्ना आमगेल्या मनान तू गीता ऐकल मागीर अशी विचार आम्ही नक्की करतात पक्का करतात की करिष्ये वचनम तव हाजी मागीर हांवें कृष्णान कसन सांगला तेच करता. म्हळ्यार गुरु महाराज कसन सांगता ती तेच मेगेल जीवनान तो एकमेव उद्देश आसा. गुरुमुख पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिय ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा. केन्ना आमगेल्या मनान तू अशी आम्ही निर्णय घेता ती तेन्ना आमकां गीता कळली म्हणून आमकां एक प्रमाण मेळटा. त्या देखीत खंयचीय भगवद्गीता आता ही भगवद्गीता ऍज इट इज आणि जगत्यान तू मग दिसता 650 650 नमुन्या भगवद्गीता आसा. कोणेय म्हणता अहिंसा काही कोणेय म्हणता तांतू वेगवेगळे विचार प्रकट केले ती म्हळ्यार सकट जनान तांगेल मनान तू कसं तांकां सांगचें आसा
ते गीते आधार घेऊन सांगेल असं. प्रत्येक मनशाक कोणाक स्वातंत्र्य सांगचे असतं, कोणाक कर्म म्हणून सांगचे असतं. कर्मयोग गीता म्हळ्यार कर्मयोग. त्यांनी पुरा तांगेल मनान कसं नसतं, त्या पुरा गीता प्लॅटफॉर्म यूज करून सांगितलं असतं. पण त्या पुरा अनुवाद जावं, त्या तात्पर्य त्या जावं वर्शन ऑफ गीता त्या कशी योग्य की अयोग्य कशी कळका. त्या गीता ऐकल मागिरी कितली मनुष्य कृष्णाक शरणागत जाऊन जीवन काडच्या तयार असती. कितली मनशान शरणागती घेतल्या, कितली मनशाल्या हृदयांतू ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजे परिवर्तन झाला. त्या गीतेक आम्ही योग्य गीता म्हणून येता. आमका खंयचे गीते वट्टू मोग आणि मेरी नो वी आर नॉट फ्रेंड्स अँड एनिमीज ऑफ एनी भगवद्गीता वर्शन्स. तत्व कशें नसता की त्या गीता वाजील मागिरीत आमका तुमका सगळ्यांक कृष्णाक शरणागत जावका म्हणून मना विचार येवका, निश्चय जावका, निर्णय जावका आणि त्या नमुन्याक जीवन आमगेल चालवत तशी आम्ही निर्णय घेवका. अशी हृदय परिवर्तन मन परिवर्तन झाले की त्या बुक योग्य भगवद्गीता म्हणून आम्ही सांगू येत. दिस इज द सिम्पलेस्ट ऍसिड टेस्ट. अर्जुना कसं झालंय, हांव युद्ध करना म्हणून त्याने सुरू केलेलं आहे आणि गीता ऐकायला मागिरी हांव तू कसं सांगता ते पुरा करता म्हणून सांगितलं असं. ते तशी आमगेल मनान तू परिवर्तन जाल्ल्यारी आमका गीता कळली अशी म्हण येत. आणि केवळ सांगेल मात्र नाही, ऍज अ डायलॉग करिष्ये वचनम तव सगळं ऐकत असत ती अशी नाही. ताजी मागरी 18 days युद्धान तू अशी मस्त प्रसंग आयला ती. त्यांना ते अर्जुनाक समदिसनी कशी मारचे भीष्माक 9 दिसान तू 3.5 अक्षोहिणी अर्ध सैन्य पुरा वध करून कैद केलं त्याने. एक इट्स लाईक अ थंडर स्टॉर्म, झंझावात म्हणता पळय, सायक्लोन म्हणके पांडवाले सैन्यान तुले अर्ध सैन्य पुरा वध करून जाल्ला एकले मनशान, बाकी पुरा मनशान नाही. त्यांना 8 दीस जाले मागिरी सक्कड यशनी असती सांजे बसून मीटिंग करता असती. कृष्ण आणि पांडव कसं करचे पितामहाक, कशी ताक राबोवचे म्हणून गोत ना. कृष्ण म्हणटा ताक राबोवचे साध्य ना. सायक्लोना याद कोणे राबचे साध्य ना. ते भीष्मदेव नावा सायक्लोन असतं. द नेम ऑफ सायक्लोन इज भीष्मदेव. तागले यात्रा तुम्ही पांची ओट्टून राबल्यारी राबू जायना आणि तुमगेल मृत्यू अटळ असतं. त्यांना कसं कोर का. कृष्ण म्हणता मेगेल उपाय ऐकूच्या स्वय मेगेल म्हणा तू एक उपाय असा तांका वचून निमू का की तुमगेल वध कशी करचो म्हणून. त्या ऐकल सताक अर्जुनान इतले रडलेलं असं, इतले रडला की मेगेल प्रिय सर्वोत्तम प्रिय पितामह तांगेला आम्ही तांगेल्या पाय्यार बसून तांगेल माथ्यार बसून आम्ही खेळल्यान तू सांगसताना त्यांनी आमकां खावयला आता तांगेल खाड आम्ही देऊ तांणी खेळचे असेल सांगसताना इतली मोग केला तांकां आम्ही वचून निमगूच वे की तुमगेल वध कशें करचें म्हणून. निमगूच जायना वे मागीर पैसा ती तुम्ही युद्ध मेरी जिंकले म्हणल्या का ती. अर्जुन आणि पांडव मस्त रडल्या ती. मागीर मस्त लेट जाले मागीर त्यांनी ते स्वीकार केला, हो अशें करूया आम्ही म्हणून. आणि मागीर ते मनान तू ताका स्वीकार ना मनान तू मन ना अशी कोर का म्हणून. पण कृष्णान सांगेले म्हणून त्यांनी केला. अर्जुना म्हणला अर्जुन वस तेगे स्पृहेका बायला घेऊन सांगला द्रौपदी आम्ही ओट्टू वच्च्या सकाळी पालपल्ल्या वच्च्या. त्यांना भीष्मदेव डोळा अर्ध बंद करून ध्यान करत असं काळकांत बसून त्यांना तू गेलो वाटतं येऊ का म्हणून काळकांत तू घेऊन गेला सकाळी. मागीर तेगेले पाययान तू आसपा वॉट एव्हर फुटवेअर ताचो आवाज सोर येत तस. त्यांना कृष्णा सांगितलं ते पायाचे ते काढी. भीष्मदेव मस्त बुद्धिमान व्यक्ती असं तुगेल पाया आवाज ऐकून ताका कळतं कोण आयल म्हणून. मागेले मना अशें असं की कोण म्हणून ताका कळच्या नज कोण आयल्या म्हणून, कोण खंयची भायली मनीस आयल्या म्हणून कुद्दू जावच्या नज. ताका तुगेले बूट म्हाका दी अशें म्हणून कृष्णान ते दोन्ही तेगेले बूट खाक्या मारून दवरला. आणि तिका चमकून तंबून घेऊन गेला. तेन्ना भीष्मदेव ध्याना बसला आणि वस पाय पडता. तेन्ना भीष्मदेव म्हणता अखंड सौभाग्यवती भव. मागीर कोण गो तू
मग ती म्हणटा हांव द्रौपदी. ओ द्रौपदी वे अच्छा ओ. तेन्ना ताका थोडा कळटा खाक्यान तू तेगेले 2 चप्पल कृष्णान दवरले आसा आणि तेगेले चप्पल आणि काणू कशें हाडला ते पुरा इमिजिएटली भीष्मदेवा कळटा. अशी पुरा मागीर अर्जुन आनी पुरा गेल्ले आसा ती आणि मस्त वेळ उलयना ती. तेन्ना भीष्मदेव म्हणटा अरे उरल्या ती कसन आयल्यात न्हय सांगा ती कसन प्रयोजन येवचें. मागीर मस्त बेजार जावन निमगेले आसा पण निमगिला. कृष्णा मना आशिल्लो न्हय तुमकां निमगू का म्हणून. ह्या पुरा युद्धान तू ही भगवद्गीतान तू कसं सांगला की आमगेल मनान तू मस्त कसं नाही करच्यानच म्हणून दिसता केन्नाय. आणि त्या देवा खातीर अनुकूल आसा. त्या मना विरुद्ध असल्यारी देवा खातीर अनुकूल असल्यारी आम्ही कोरका, मना विरुद्ध असल्यारी कोरका. दॅट इज शरणागती. अंतिम अंतिम गीत अध्यायान तो अंतिम श्लोकान सांगिल्लें आसा सार कसन गीताले 2 सार आसा ती. एक म्हळ्यार सर्व धर्मम परित्याज्यम मामेकम शरणम व्रज. सकट प्रकार नमुन्या धर्म पळय पितृधर्म मातृधर्म राजधर्म समाज धर्म पुरा नमुन्या कर्तव्य धर्म पळय ते पुरा त्याग करून म्हाका शरण येवका. हांव तुमगेले पुरा कर्म कष्ट पुरा पाप फल पुरा नष्ट करून उरता. यच्छन करचे अगत्य ना मा शुचः. आणि अनेक 2 श्लोक आसा ती सेम श्लोक. मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू. या गीता सार आसा आणि गंमत म्हळ्यार त्या गितान तू मध्यंत आसा 9th चॅप्टर असते मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करू. मागीर कृष्णा निमगिला भीष्मा निमगिला की तुमगेलो वध कशी करचो. तेन्ना अनपेक्षित एक प्रतिसाद मेळ्ळा. तांकां गोत्ता तांकां आमी अशी निमगेल मागीर तांकां कशें दिसतालें. तांकां मस्त बेजार अशें मनान तू कशें निमगुचे आणि तांकां कसं दिसता आमी निमगेल मागीर. पण अहो आश्चर्यम कशें आश्चर्य भीष्मदेवा भारी खुश जाल्या अति खुश जाल्या. कशी हांव मस्त दीस दवरून म्हाका कोण ह्या प्रश्न निमगिता म्हणून राट राखून आशिल्लो. तुम्ही आज निमगिले म्हाका भारी खुशी जाल्या. म्हाका ह्या जिवनात तो अर्थ ना. म्हाका मस्त बेजार जाल्ला. हे पुरा राजनीती हे पुरा पॉलिटिक्स बाब्बा वाले झगडे पुरा महायुद्ध जाता आसा म्हाका भारी बेजार आसा. तांतू आनी म्हाका जिवंत रावपा म्हणून इतली इच्छा ना. त्या खातीर तुम्ही योग्य प्रश्न केला आणि म्हाका खुशी हांव तागेलें उत्तर दिता खुशी. त्या म्हळ्यार तुम्ही कोणें नपुसकांक यात्रा करता पळय तेन्ना हांव धनुश्य सकाळ दवरता. केद जवळ ते म्हगेल्या हातान धनुश्य आसा ते जवळ तू ह्या जगत्यान तू खंयचीय मनुष्य म्हाका मारूंक साध्य ना. केद जवळ ते म्हगेल्या हातान तुझ्या शस्त्र आसा धनुष्य आसा गदा आसा तलवार आसा. तुम्ही नाही या जगात कोणीय म्हगेले वध करूंक साध्य ना. हांव ते शस्त्र सकाळ दवरल्यार म्हगेले वध करचें साध्य आसा. तेन्ना केन्ना नपुसक मनुष्य म्हाका येवन आव्हान दिता सावधान म्हणून तेन्ना हांव म्हगेलें शस्त्र सकाळ दवरता. तेन्ना तुम्ही म्हाका दिश्यू मारीत. ताजी मागीर त्यांनी तो निर्णय घेतलो की द्रुपद पुत्र शिखंडीक सेनापती नाही भीष्मदेवा यद्राक राबोका आणि सावधान म्हणून आव्हान दिवचा सांगू का. तेन्ना भीष्मदेवानं दवरलें आसा. एक उदाहरण इथं सांगेल. उदाहरण म्हळ्यार मनान तू दिसना कशें कोरका म्हणून पण कृष्णान सांगला म्हणून केला. सांगला नाही पुढे करिष्ये वचनम तव तू सांगेल तशी आम्ही करता ती. त्याचे प्रमाण ते कष्ट असं करच्याक तांणी सांगेल करच्याक तरी पण केला. मनान तू इच्छा ना करच्याक तांणी सांगेल तशें करचें तरी केला. द्रोणाचार्य मारचे करता तेची भीष्मदेव पडले मागीर वध जाय न्ही मृत्यू मागीर जाल्लो. ताचे मागीर द्रोणाचार्य सेनापती जाल्लेले आणि ताकाय तशीची तांगेली युद्ध कौशल्य त्या युद्ध प्रकाशा भितर कोणेय राबू जायना. सगळ्याला वध मत जाता आसा. तेन्ना कृष्ण म्हणलें हांकां आतां मारचे का तरी पळय येद्रा येवन सावधान म्हणून कोणेय तांगेले वटू युद्ध करूं जायना. तुमगेल पराजय निश्चित आसता तंतू. कसान कोरका तागेले एक वीक पॉइंट आसा. अश्वत्थामा मेल्लो अशी कळल्यार तो वय शस्त्र सकाळ दवरता.
अश्वत्थामा जिवंत आसा. तर कृष्ण सांगता पळय एक उपाय आसा. भीमा तू वचून अश्वत्थामा हस्तेक दिशू मारून यो. मागीर जोर जोरान तू किडूका अश्वत्थामा हातो म्हणू. आणि मागीर निश्चित रूपान द्रोणाचार्याक बेजार जाता आणि तो म्हणटा म्हाका भीष्मदेवार विश्वास ना, भीमार विश्वास ना, म्हाका युधिष्ठिरान मुका. तो सत्यवचनी, तो केन्नाय फट्टी उलयना. तेन्ना कृष्णान सांगून दवरलें आसा केन्ना द्रोणाचार्य तुगेल्या येता ती तेन्ना तूं सांगू का की अश्वत्थामा हातो. तेन्ना धर्मराज म्हणटा हांव तशें सांगू जायना, आय कॅनॉट टेल लायज. तेन्ना कृष्णान ताका आमकां एक शिक्षा दिल्या, मागीर एक उपदेश केला तातूंत की तुगेल सत्यवचनी आसूचे तितले महत्वपूर्ण ना. धर्म युद्ध विन्न करून, धर्मयुद्ध अधर्मीक सगळ्यांक वध करून धर्मराज्य स्थापन करचे ते महत्वपूर्ण आसा. तू सत्यवचनी म्हणून राबता की तुगे सत्यवचनी तुगेली भरम नष्ट जाता त्या महत्वपूर्ण ना. इट इज नॉट इम्पॉर्टंट दॅट यू रिमेन सत्यवचनी. ताका जी काय संकोच आसा फट्टी उलोवचे खातीर, त्या खातीर सांगलें की ताणें कृष्णाली आज्ञा पालन करचें तिका संकोच केला आणि बद्द मागीर पुरा समज सांगनी. तो म्हणला की एक काम करता हांव अशी सांगता की अश्वत्थामा हातो नरो वा कुंजरो मनुष्य की हास्ती म्हणून म्हाका गोतना अशी हांव सांगता. मागीर कृष्णाली आज्ञा पालन करचे खातीर धर्मराज पूर्ण तयार जायनी. 100%, 50% तयार जाला. त्या खातीर तागेल रथ ताचे फुडें आयुष्य जीवन पूर्ण जिवंत आशिल्ले पूर्ण जीवन तागेले तागेल रथ चारय बोट नेला उपर वयर आशिल्लो. हिज चॅरियट वॉज 4 fingers above the ground. तागेल रथ 4 बोट नेला वयर आशिल्लो, केन्नाय नेला नाशिल्लो. त्या क्षणाक तागेलो रथ नेला आयलो आणि त्या खातीर ताका नरक एक पंद पळोवका म्हणून तागेलें भाग्य आशिल्लें, दुर्भाग्य. फट्टी सांगली म्हणून न्ही, फट्टी सांगच्या खातीर तयार ना. ही इज नॉट रेडी टू टेल द लाय फॉर कृष्णा सेक. सो आमगेल कसं नाही भरम आस पळय, हांव सत्यवचनी आसा, हांव धर्मशील आसा, हांव अशी आसा, हांव तशी आसा, ह्या पुरा भरमायक कसं नाही मूल्य ना. ईश्वरेच्छा बली असी. कृष्णाली इच्छा सर्वश्रेष्ठ आसा. ती आमगेल्या मनान तूं आमकां अनुकूल आसल्यारी या प्रतिकूल आसल्यारी आमकां कोरका म्हूण दिसता कोरका म्हूण दिसना त्या महत्वपूर्ण ना. त्या कोरका तिची ते आमगेल जीवन रहस्य, ते आमगेल जीवन कल्याण, सर्वोत्तम जीवन कल्याण आमगेल त्याची. सेकंड आणि थर्ड साक्षात अर्जुन ताणे कशी कृष्णाले वचन मनान तूं अनुकूल नासतानाय ताणें कशी पालन केले. कर्ण आले ते रथ तागेले चक्र नेला भितर घुसला, नेला भितर प्रवेश केला आणि तो सकाळ देव न्हू शस्त्र अस्त्र दवर न्हू निशस्त्र जावन ते चक्र काढचे प्रयत्न करता आसा. तेन्ना कृष्ण म्हणटा ताका आत्ता बाण मारी म्हणून. तेन्ना अर्जुन म्हणटा कशें ताका बाण मारचे. तो म्हगेल प्रतिस्पर्धी, नंबर 1 प्रतिस्पर्धी. आम्ही केन्ना जन्म घेतला पळय त्या दोन आमगेल प्रतिस्पर्धा चालू आसा आणि ह्या महायुद्ध निर्णायक युद्ध हान तूं म्हाका सक्कड नियम पालन करून ताका मारचे असं मनास म्हाका. जगत्यान तूं म्हगेल नांव जावका की हांव कर्णाला वध केले म्हणून. कृष्ण म्हणटा इट इज नॉट इम्पॉर्टंट की तुगेले भरम कसन म्हणून. युद्ध जिंकचे चड महत्वपूर्ण आसा. तू कशी युद्ध जिंकले म्हणून महत्वपूर्ण ना. धर्मराज्य स्थापन करून जास्त चड महत्वपूर्ण आसा. त्यांना म्हणा हे धर्माविरुद्ध असतं. युद्ध धर्म नियम विरुद्ध असते. कोणाही महारथी रथिक शस्त्र अस्त्र हाता ना असताना, रथावैरी ना असताना, सकाळ असताना, भूमी असताना शस्त्रप्रहार अस्त्रप्रहार करचा ना म्हणून तुम्ही नियम कोण दवरले आशिल्लो. तशेंच मागीर तू त्या नियमही पालन करता बैस फाल्यां तुगेले वध खंडीत जाता. निश्चित तो वध करता फाल्यां. मागीर कृष्णान सांगिल्लें ताण तुगेले बायले केन्ना वस्त्रहरण करताना वेश्या म्हणून सांगिल्लें, कुलटा वेश्या म्हणून सांगिल्लें. तागेलो धर्म खंय गेलेलो. ताणे
5 मनशा ओटू बायल केले म्हणून मेगलोटू असलेली 6 मनशा ओटू कोरी येतं न्हय अशी सांगेल ताणें तेन्ना तागेले धर्म मुखाय गेल्लो. तेन्ना ते चर्च करताना धनुश्य सकाळ 2 आशिल्लो अशी कशी मारची म्हणून आणि कृष्णान सांगताना अशी वयर येवन धनुष्य तांडून ताणें निशस्त्र कर्णाकय बाण मारला. त्या खातीर तागेली भरम जी नष्ट जाल्या पळय आजी ज्यान म्हणटा ती की अर्जुनानं कर्णाक पॉलिटिक्स करून मारलेले म्हणून चुकी करून मारलेले सकर नियम रद्द करून मारलेले आशिल्ले. आजी म्हणटात ज्यान की श्रेष्ठ योद्धा कर्ण आशिल्लो पण कपट करून ताका मारला अशी तागेले डिफेमी आजी चालस त्या अर्जुनान स्वीकार केला कृष्णा खातीर. दॅट इज सरेंडर. मुगेली भरम नष्ट जाल्या वडना कृष्णाली इच्छा पूर्ण जावका अशी करून लास्टाकय तेची दुर्योधनाकय मारू साध्य ना. तागेले पुरो शरीर वज्र आस आणि गदा युद्धान तू कुर्टा मुळा मारचा ना त्यामुळे तो काय मरना तो हसता कितली मारले तो हसता अस 10,000 हस्ते त्या बल अस भीमा हातान तू आणि तो ताणतांडून मारता अस मोगान मारना तो तागेले आयुष्यभरा प्रतिस्पर्धी ताका कितली ताणें मारला 1000 गटल्यान ताका वार केला गदान तुल्यान आणि तो हसता अस. तर मागीर कृष्णा पळयता भीम कसं करचें तू ताका कोर्टा सकाळ मारी. भीम म्हणटा ना तो मेगेल नंबर 1 प्रतिस्पर्धी आयुष्यभर आम्ही एकमेकाल प्रतिस्पर्धी म्हणून लेखला आणि या महायुद्धान तू म्हाका नियम पालन करून ताका मारचे आसा त्यामुळे तू ताका मारता गेले तो हसता वता आणि मागीर तू सलवा न्हू तू ताका ताण तुका एक मारल्यार तू मारता अशें दिसूं म्हाका दिसता मस्त मस्त काळ ते युद्ध केलं तांणी दोगांन मेळून. मागीर ती कृष्णान सांगले की कुर्टा सकाळ मार ताका तू तेमाल ताका दुर्योधन सकाळ पडलो. मागीर कृष्णान सकडांक शरणागती शिकयली महाभारत युद्धांत आणि ती शरणागती हांतू शिकयल्या अर्जुनाक. तांकां सगळ्यांक कळका की आमकां गितांतुल्या प्रत्येक श्लोक कळना म्हणल्याक प्रत्येक श्लोक आमकां मना वचना न्ही सम कळ्ळें आमकां असं म्हणून पण आमकां इतलें कळ्ळें न्हय की कृष्णाली इच्छा आमकां ह्या जिवनांत तूं पालन करका. कृष्णाल इच्छे प्रमाणे आमकां वचूका आमगेलें जीवन चलोवका. कृष्णा इच्छे विरुद्ध जावन कसंय काम करूं नजा. कृष्णा वट्टू कृष्णा लागीं शरणागत जावन आमगेलें जीवन आमी करोवका चलोवका हें आमकां कळल्यार आमकां पुरा गीता कळ्ळी अशी म्हणचे साध्य आसा म्हूण येता. आणि भगवद्गीता विद्रोहान तूं सूर जाता आणि शरणागतीन तूं कैद जाता. कल्मिनेशन ऑफ गीता ही शरणागती आणि ताजे मागीर श्रीमद भागवतम सूर जाता. शरणागती सूर जाता आणि मोग प्रेम हान तूं कैद जाता. अशी पुरो शास्त्राची यात्रा आसा जर्नी ऑफ द शास्त्र. भगवद्गीता विद्रोहान तूं सूर जाता हांव करना म्हणून आणि मागीर हांव म्हणटा हांव करता शरणागती आणि तुझी भगवद्गीता एंड जाता आणि ताजी अमल म्हणजे ताजी प्रॅक्टिकल ऍप्लिकेशन आम्ही अर्जुन युधिष्ठिर भीमसेन हांगेल्या जिवनांत तूं पळयता ती त्यांनी सक्कट ताजी भगवद्गीता सांगूची फुडें आणि गीता सांगील मागीर युद्धांतूय कसन कृष्णान सांगील पळय तेच केला. दॅट इज देअर सक्सेस. वनवासान तूं आसतानाय तेच केला. ताण सांगिल्लें म्हणजे तशी कार्य केला. वनवासा वचचे फुडें ताण सांगेल तशी कार्य केला. राज्य अभिषेक जाल्ले मागीर ताण सांगेल तशी कार्य केला. पळय कोणय मरणा अवस्थे आसतना आमी केन्नाय सांग आंगाल घालून भांगर घालून वचना ती केन्नाय. आमी वायट ड्रेस घालून एकदम सिंपल जावन वचचे आसा. बायले मनशान पुरो अलंकार आनी पुरो काणू एक मंगळसूत्र मात दवरून वचचे आसा. कसले श्रृंगार करूं ना अशें आमगेले नियम आसा. पण कृष्णान सांगिल्लें तुम्ही सकळांनी राजवस्त्र घालका सकळांनी राज अलंकार घालका राजदंड घेवन सैनिक घेवन चंद राणी जावन द्रौपदी राजपत्नी जावन लायक चंद आंगाल घालून वचुका तुवें कितें खातीर मागीर विपरीत पुरा अशी कोणी करना ती लास्ट तेज्या मनशा भेटू वताना. पण कृष्णाक वता
की भीष्मदेवान मना कसं नसतं. भीष्मदेवा मनान तू इतली काळ जीवन कशी काढला. हस्तिनापुरा सिंहासनान तू योग्य व्यक्ती बैसू का म्हणून त्यांनी इतली काळ त्यांनी वाट राखून आशिल्ली ती. आणि तांगे मना आशिल्लें की युधिष्ठिर मात्र सर्वोत्तम सर्वयोग्य रायो असं ताणे त्या सिंहासनार बैसुका आणि राज्य सांभाळून राज्य सिंहासन स्वीकार करून धर्मराज्य कोरका म्हणून सगळें मना आशिल्लें. तांकां गोत आशिल्लें की धर्मराजाक युधिष्ठिराक राय जावन पळयल्यारी भीष्मदेवाक भारी खुश जाता. द्रौपदीक राजपत्नी म्हणून पळयल्यारी भारी खुश जाता. तांगेल यात्राक राजदंड घेऊन येताना पळयताना तांकां भारी खुश जाता. ताका गोत आशिल्लें. आनी भीष्मदेवाक लास्ट तागेल्या काळारी तागेले मनांतले पुरा आनंद दिवका म्हणून देवा मना आशिल्लें म्हणून तांणी सांगिल्लें. आनी तशी तांणी भांगर आणि अलंकार आणि राजवस्त्र राजदंड घेऊन थंय तांणी कुरुक्षेत्रात प्रवेश केल्लो आसा. त्या पांडवाल जीवन तांगेल सर्वस्व कृष्ण आशिल्लें. हे गीता सांगिल आमगेल खातीर. तांणी तांगेल जीवनाच्या सान प्रायड आसूं थोडी कृष्णाक शरणागत आशिल्ली ती. पण ती भूमिका जावं तयार जावं ना. एक पात्र एक प्रसंग तयार जावं या दिव्य शास्त्र या जगान तू प्रकट करचे तरी एक योग्य अवस्था एक योग्य प्लॅटफॉर्म तयार जावं त्या कृष्णानं अर्जुनाक वापरून तयार केला आणि आमका गीता दिल्या. कारण तो अनेक महत्वपूर्ण वस्तू असतात. ते म्हणजे गीता देवस्थानात तू व्यासासना बसून सांगेल नाही. अर्जुनान प्रश्न केला देवस्थाना बसून सकाळचे 8 गंटले भागवतम क्लास भगवद्गीता क्लास कृष्णाक बसून वाससनारू जय राधा माधव म्हणू लायक करून शांतपणे सांगला असे नाही. आणि अर्जुन कोणी संन्यासी नाही. पुरा ग्रहत्याग धनत्याग पुरा करून हातान तू पात्र घेऊन भिक्षा मागतास सर्व परित्याग करून तो संन्यास जाऊन राबिल असा ताका उपदेश केलेला नाही. कोणा उपदेश केलेलो? गृहस्थ. ताका मस्त बायल असती मस्त चेडू असती मस्त दुड्डू अस मस्त ऐश्वर्य अस आणि देवस्थान सांगिल नाही. तागेल जीवनान तुल्या सर्वांत कष्ट केदना आस पडटा का सगळा कष्टमय काळ केदना आसा. तागेल जीवनान तू सगळा बेस्ट जागला एग्जाम जालो आसा. द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इज महाभारत वॉर. ताणें मस्त वॉर फुडें केल्लें आसा. फुडें युद्ध केल्लें आसा आणि जिंकून आयला तो. पण ह्या तशी युद्ध नाही आशिल्लें. ह्या सगळा वैर युद्ध आशिल्लें. महायुद्ध महाभारत युद्ध आशिल्लें. द वर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स डिफिकल्ट एग्जाम्स. तान तू कष्ट कसं नाही अचानक हांव युद्ध करना अशें म्हणटा अशी अवस्था आशिल्लो. तागेल जीवनान तू सर्वोच्च भ्रम ताका जाल्ला. बाकी खंयचे ताका विराट युद्धान तू आणि खंयचे युद्धान तू कसं नाही भ्रम नाशिल्लो केन्नाय. भ्रम नासला आसतनाय ताणे रथी जावन ताका उत्तर राजपुत्राक सारथी करून मुखार वचत म्हणून सांगला ताका. कसं नाही भ्रम ना मनान तू. माइंड इज व्हेरी क्लियर. तोच अर्जुन सर्वश्रेष्ठ मनान स्ट्रॉंग आशिल्लो तो. शरीरान स्ट्रॉंग आशिल्लो. युद्ध कौशल्यान स्ट्रॉंग आशिल्लो. पण ह्या युद्धान तू तो भ्रमित जावन बशिल्लो आशिल्लो. तागेल सकडापाशी आयुष्यातील व्हडली परीक्षा. त्यातनं सांगेल गीता कशी आमच्या जीवनात तू अशी मस्त कष्ट येता ती मस्त संघर्ष जाता मस्त युद्धजन्य स्थिती निर्माण जाता आमच्या जीवनात. तू कसं करचो म्हणून कळना. अशी केलेली कष्ट असं तशी केलेली कष्ट असं असे आमच्या सगळ्या जीवनात तू ग्रहस्थाल जीवनात तू असे प्रसंग येता. तर त्या प्रसंगाक सर्व उत्कृष्ट मार्गदर्शन मिळाले भगवद्गीता. आम्ही आजही असे नाही की 5228 वर्षा पूर्व मागशी सांगेल त्या काळात तू ऍप्लिकेबल असेल गीता आता ऍप्लिकेबल ना अशी गीता नाही. दिस इज इटर्नल सायन्स. शाश्वत ज्ञान असते शाश्वत ज्ञान. आणि तू सांगेल तत्व अस पळय ते आजी लागू असं. आजी आम्ही ते अप्लाय करू येतं आयुष्यात. आणि आजी आम्ही आता हांव डॉक्टर आसा तुम्ही बिझनेसमॅन आसा कोणी भायली मनशां आसा ती कोणी मॅरीड आसा कोणी अनमॅरीड आसा कोणी चेडू आसा ती कोणी मंतारपळय मनशां आसा ती कोणी शिकिल्ली आसा ती कोणी शिकिल्ली ना आसा ती कोणी दुर्बळ आसा ती कोणी दुर्बळ आसा ती. खंयचेय अवस्थेन तू आमच्या जीवनात तू केन्ना कष्ट येता केन्ना
अशी प्रसंग येता की कसं करचें म्हूण कळना. तेन्ना आमी गीता ओपन करून वाजिल्यार आमकां आजय तातूंतल्यान मार्गदर्शन मेळटा, खंडीत मेळटा, निश्चित मेळटा. अशी हे शाश्वत शास्त्र आसा. त्या खातीर ते गीते पात्र कोण म्हणून कळका आमकां. ते गीते पात्र आमगेलो मणके आसतो. बायल मनुष्य आशिल्लो, मागीर वाडीक जाल्लेलो आनी कर्तव्य आशिल्लो आनी जगत्यान तुलो आमगेलो मणके आसतो. त्यामुळे गीते पात्र अर्जुन आणि आम्ही हे वट्टू आसा ती आयकुचे खातीर. केवळ कृष्णा विशयांतू मनांतू द्वेष आसचा नज. कृष्णा विशयांतू मनांतू श्रद्धा आसुका, विश्वास आसुका, निष्ठा आसुका. कृष्णाविषयी जव आणि कोणाविषयी मनांतू असूया द्वेष आसचा नज. इतले क्वालिफिकेशन तितले आसलेले आमकां गीता सम मना वता. पण द्वेष आसल्यार कोणाय खंयचे मनशा वट्टू द्वेष आस म्हूण लेखल्यार आनी कृष्णा वट्टू देवा वेरी मनांतू द्वेष आसल्यार अश्रद्धा आसल्यार ह्या सायन्स आमी 50 फावटी वाजल्यार आमकां मना वचना. कारण ते आमगेली योग्यता क्वालिफिकेशन. त्या खातीर मनुष्य जन्म जाल्ले मागीर त्या भगवद्गीताक आमी सगळ्यांनी वाचूका तिची. आजही आम्ही इतले वर्ष जाल्ले मागीर जप करता आसती, 4 नियम पालन करता आसती आमकां हांगा अशें हृदय हात सांगचें जायना आमकां गीता पुरा वाजून कळल्या म्हणून. ते कितले पर्यंत वाजिल्ल्यार तातूंतलो आणखीन अर्थ आमकां कळटा. 2 श्लोका भितरीत मध्य कसो अर्थ आसतो तो मना वता. कितें म्हळ्यार कितले आमगेलें हृदय शुद्ध आणि शुद्ध आणि शुद्ध जगता वता तितली आमकां गीता आनीक चड कळता वता. हृदय आमगेलें शुद्ध जावच्या प्रक्रियेंत आमी आसता ती साधना प्रक्रिया आमी आसता ती. तर काल आमी 1 वर्सा फुडें आमगेलें कशें आशिल्लें चेतना आमगेल्या कॉन्शियसनेस कशें आशिल्लें ते आज जिके विंगड आसा आनी जिके मुखार गेला आनी जिके शुद्ध जाला आनी जिके पवित्र जाला. आनी तेन्ना वाजिल्ली गीता आनी आज वाजिल्ली गीता तातूंत फरक आसा. तेन्ना कळलेलें सत्य तत्व आज कळलेलें तत्व हातूंत अंतर आसा. कारण हे अथाह सागरा म्हणके आसा आनी तो अनंत साक्षात्कार आसा ह्या भगवद्गीतेंत. आम्ही आनी 50 वर्सां मागीर 50 वर्सां आनी जप केलें न्हू आनी 50 वर्सां मागीर वाजिल्यार आमकां नवीन साक्षात्कार जाता. त्यामुळे गीतेन तुला साक्षात्कार सरलाय अशी म्हणची जायना केन्नाय. गीतेन तूं अनंत साक्षात्कार आसता ती. आमी केन्ना ओपन करता पळय तेन्ना आमकां नवीन नवीन वस्तू कळटा. 50 वर्सां फुडें वाजिल तेन्ना कसन कळलेलें आनी आज वाजल्यार कसन कळटा तेन्ना विंगड नमुने आसा. त्या खातीर मन आमी केन्ना ओपन दवरका आनी ओपन मन आनी दवरनू मुमुक्षू जावनू शरणागत जावनू ते आमी श्रवण करका. शुद्ध भक्ता मुखकमलांतल्यान ते श्रवण केल्यार नवीन नवीन रहस्य नवीन नवीन साक्षात्कार आमकां गोतू जाता. अशी हे महान शास्त्र गीत उपनिषद शास्त्र सार सक्कड उपनिषदान तुला सार तांतू पुरा सांगिल्लें आसा काही. आणि सर्वोच्च शास्त्र एकमेव शास्त्र जगांतू तत्वज्ञाना दृष्टीनं कहाणी दृष्टीनं महापुराण भागवत असं पण तत्वज्ञाना दृष्टीनं सर्व उत्कृष्ट शास्त्र म्हणजे भगवद्गीता. प्रत्यक्ष देवान सांगिली प्रत्यक्ष देवा मुखकमलांतल्यान प्रकट झालेली. भागवतम देवाल आणि देवाल भक्ताल कहाणी. भगवद्गीता देवान स्वतः सांगेल शास्त्र. हे गायचे दुधा म्हणून असं गाय के पळय कानय असं शिंगय असं तोंडय असं पुरा असं पण गायचे सार कसं नाही 3 सार असं एक दूध एक मूत्र आणि एक शेण. तांतूय खावचे का तरी श्रेष्ठ दूध गोरस पान. त्या गोरस पानाची तुलना केलेली असं भगवद्गीतेवर की गायी चेडू अर्जुन आणि कृष्ण ते दूध जाका पिवयता असं मोगान. त्या भावनेनं आम्ही गीता ग्रहण करता. सर्वोच्च साक्षात्कार सर्वोच्च ज्ञान सर्वोच्च मार्गदर्शन हातूंत आमकां आयुश्यांत मेळटा. आणि ते कोण कोण पालन केला तांगेल कहाणी भागवतांत आसा. त्या गीता सार कोण ग्रहण करून तांगेल जीवनात शरणागती स्वीकार करून कोण तांगेल जीवन संपन्न केला तांगेल पुरा कहाणी भागवतांत आसा.
सो प्रॅक्टिकल गीता इज सीन इन भागवतम, हाऊ टू अप्लाय, आणि त्या कळचे काहीतरी ते वाचूका. आम्ही सगळ्यांनी भागवताचे पात्र जावचे आमकां फाव आसा, आम्ही जाऊ येतं. केन्ना आम्ही गीता शास्त्र स्वीकार करून शरणागती स्वीकार करून त्या सार ग्रहण करता पळय, आम्ही त्या भागवता काणयेची पात्र जातात. वी ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ श्रीमद भागवतम. वी कॅन बिकम पार्ट ऑफ श्रीमद भागवतम. ह्या शास्त्राचे आम्ही सार ग्रहण केल्यारी, आणि ते कशी करचे? एक वाक्यान तू गुरुमुख पद्मवाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य. श्री गुरु महाराज म्हळ्यार आमगेल खातीर कृष्ण, आमगेल खातीर कृष्णाले प्रतिनिधी जावन गुरु महाराज चैत्य गुरुले प्रतिनिधी जावन येता ती, आणि चैत्य गुरु तांगेल मुखकमलांतल्यान आमगेल खातीर उलयता ती, कसं कोरका कसं करचें नज म्हणून आमकां उपदेशू आज्ञा करचे काम श्री गुरुदेवाले सद्गुरुले. आणि सद्गुरु इज कृष्णाज रिप्रेझेंटेटिव्ह, तांगेले प्रतिनिधी. त्यामुळे आमगेल खातीर तांगेल वाक्य म्हळ्यार ब्रह्मवाक्य. नो अदर सेंटेन्स, नो अदर आज्ञा. तर गीता आणि गुरु आज्ञा आणि तुका कसं अंतर ना. गीता तत्वज्ञान, परमतत्वज्ञान, आणि ताचे अनुकूल गुरुले आज्ञा आसा आमगेल खातीर, उपदेश आसा. त्यामुळे आमगेल गुरून दिल्ले आमगेल आज्ञा आणि भगवद्गीता एकच आसा, नॉट डिफरंट. त्या खातीर आमकां गीता केन्ना कळना म्हणल्याक, पण गुरून सांगिल्ले फॉलो केल्यारी पुरा गीता आमकां कळटा. तशी साऊथ इंडिया ब्राह्मणान ताका तो अशिक्षीत आशिल्लो, ताका वाजू आनी येना, पण गुरून सांगिल्लें तूं वाजूका म्हणून उलटी गीता धरून तो वाजिता आसा, आणि दोळ्यांतल्यान अश्रू प्रवाह जाता आसा. तेन्ना चैतन्य महाप्रभू ताका आलिंगन दिला. सगळा पाशी चड गीता रहस्य तुका गोतू जाला म्हणून. कसं वाजू येना आणि शिक्षण ना, अशिक्षित तरी गीते सार तुगेल हृदयांत प्रकट झाला अशी चैतन्य महाप्रभून आलिंगन देऊन सांगला की तू श्रेष्ठ विद्यार्थी गीतेचो. इथे म्हळ्यार गुरु आज्ञा पालन इज इक्वल टू श्रेष्ठ विद्यार्थी ऑफ गीता. हे आमकां सगळ्यांक गोतू जावका. म्हणून सकड नमुन्या मार्गदर्शन गीतेन तो आसा, विंगड विंगड विशयांत तो आसा मार्गदर्शन. ते आमी भक्ता मोट्टू वैष्णवा मोट्टू बैसून आयक करून शरणागत जावन त्या पुरा आयकुका, आणि आयकेल वस्तू जीवनांत उपयोग प्रयोग करका अशी मनोधारणा करून आम्ही भगवद्गीतेचे विद्यार्थी जावन आयुष्यभर राबूका. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.